नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांक पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। सांखळेन जाल्ल्या सेव म्हादेव सभेक गोंयकारांचो उपाट प्रतिसाद। पर्यावरणवाद्यां सयत लेखक, कलाकार, व्यापाऱ्यांनी म्हाद्या खातीर एकठांय येवचो लोकांक मारलो उलो। कर्नाटकाचो मंजूर जाल्लो म्हादेव विशींचो डीपीआर रद्द जावप कठीण। मांडवीच न्हय जाल्यार गोंयच्यो सगळ्योच न्हंयो आसा आतां धोक्यांत। सेव म्हादेव सभेत राजेंद्र केरकरान मांडलें मत। म्हादेवची वाट लावपी काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपान घेवन मंत्री कित्याक केले? सांखळेन जाल्ल्या सेव म्हादेव सभेत विजय सरदेसायान काडलो मुखेलमंत्र्याचेर फोग। म्हादेव प्रश्नाचेर अधिवेशनात एकठांय येवन सरकाराक काडटले घाम। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केले जाहीर। युरीच्या म्हणण्याक वेंचीचोय तेंको। अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा म्हादेवच्या विशयाचेर विरोधकांनी घातलो बोवाळ। विरोधी आमदारांक मार्शलांनी दाखयलो सभाघरा भायलो रस्तो। राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत कामकाज केले स्थगीत। आणि विरोधी आमदारांनी जे कितें केले तो राज्यपालांचो अपमान। हाचे पयलीं विधानसभेत अशें केन्नाच जावंक नाशिल्लें म्हणटा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आणि आता खबरो विस्तारात। गोंयांतल्या सामाजीक संघटनांनी आयोजीत केल्ल्या सांखळेंतल्या सेव म्हादेव सभेक विरोधी पक्षाच्या आमदारां सयत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी व्हडा प्रमाणांत हाजेरी लायल्या। इतलेंच न्हय जाल्यार गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी, लेखक आनी कलाकार तशेंच उद्देजकांनी लेगीत ह्या सभेक हाजेरी लावन म्हादेव वाटोवपाचो गोंयकारांक उलो मारलो। आयचो दीस हो गोंयचो जनमत कौलाचो ऐतिहासीक दीस आशिल्लो। ह्या दिसाच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या ह्या सभेंतल्यान म्हादेव वाचोवपा खातीर लोकांनी एकठांय येवन लढो दिवचो असो उलो सगळ्याच उलोवप्यांनी मारलो। म्हादेव वाटोवपा विशीं फुडलें पावल कितें आसतलें हे विशींचे थाराव ह्या सभेत जातले। 2006 सावनूच कर्नाटकान म्हादेवचें उदक वळोवपाचें काम सुरू केल्लें, पूण तेन्ना सावन आयज मेरेनच्या खंयच्याच सरकारांनी म्हादेव वाटोवपा खातीर गंभीर यत्न करूंक ना। आतां सरकार म्हणटा की कर्नाटकाचो मंजूर केल्लो डीपीआर रद्द करतले आनी म्हादेवचें उदक परतून गोंयांत हाडटले। अशें जावंक शकना। ते खातीर आयज गोंयच्या जनमत कौला दिसा फकत म्हादेवची न्हय जाल्यार गोंयचे सगळ्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर चळवळ सुरू करूया अशें आवाहन पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान सांगलें। सांगपाक खूब खेद जाता की आयज अलोकेशन जाल्लें आसा 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा जी कळसा भांडुरा आसा ह्या उदकाची वांटणी जाल्ली आसा। म्हादेव न्हंयच्या उदकाची वांटणी जाल्ली आसा आनी आता जो डीपीआर सेंट्रल वॉटर कमिशनान जेका मान्यता दिल्ली आसा त्याच्यानुसार जे उदकाची वांटणी जाल्ली आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी डीपीआर तयार केला आणि ह्या डीपीआराक तेंच्यांनी बेगोबेग मान्यता दिल्ली आसा। आणि ही मान्यता दिल्ल्या कारणान आता कर्नाटकाचे इलेक्शनाच्या पयलीं आमी काम सुरू करता अशें म्हणटात। जायते जाण म्हणटात की आमी म्हादेवची एक थीम उदक व्हरपाक दिवचे ना। कशें दिवचे ना तुमी? तुमकां राज्याचे उदक गेले तेच खबर ना। 2006 जेन्ना कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री येडियुरप्पान पायाभरणी केली त्या दिसा किंवा त्याच्या पयलीं जेन्ना ह्या संदर्भात तेंच्यांनी कामकाज केले, सर्वे चालू केलो, ह्या संदर्भात सगळ्या मंत्र्यांक सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांवें कोंकणी, मराठी, इंग्लिश सगळ्या वर्तमानपत्रांनी जागृती करपाचो यत्न केलो। पूण आयज आमचो ओपिनियन दीस आसा त्या दिसा गोंयकारांक बुद्ध जाली एकठांय येवपाची। गोंयान 12 न्हंयो 45 उपन्हंयो आसा। आयज परिस्थिती सामकी बेकार जाल्ली आसा आणि ही आयच्या दिसा आमी जेन्ना ह्या ओपिनियन पोला दिसा एकठांय येता तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून विनंती करता, केवळ मांडवीचो विचार आमी सध्या प्रायोरिटीचेर घेवया, पूण त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो हेर न्हंयो आसा
त्यांच्या अस्तित्वाची चळवळ जी आसा ती आयच्यान आमी सुरू करूया. 2007 ते 12 मेरेनच्या सरकारान म्हादयची वाट लायली. ह्या मुखेलमंत्र्याच्या टिकेक विजय सरदेसायान खर जाप दिल्या. 2007 ते 12 मेरेन जे सरकार आशिल्ले त्या सरकारांतले सगळे आमदार आयज भाजपाच्या सरकारान आसात हे मुखेलमंत्री कशे विसरपाक शकता? ज्या आमदारांनी म्हादयची वाट लायल्या त्या आमदारांक तुम्ही भाजपान कित्याक घेतले असो प्रश्नय विजय सरदेसायान केलो. साखळेच्या सेव म्हादय सभेत विजय सरदेसायान म्हादय वांटोवपा खातीर लोकांक उलो मारतना मुखेलमंत्र्यान आपले कदेल वांटोवपा खातीर म्हादय कर्नाटकाक विकली असो आरोप लेगीत विजय सरदेसायान केलो. आमी अशें धरया की सगळें जें कितें प्रमोद सावंत म्हणटा तें सारकें. ताणें अशें म्हणलें की सगळी म्हादय ही विकली 2007 ते 2012 मदीं. म्हळ्यार 2007 ते 2012 मदीं जे कोण सरकार चलयताले तांणी ही म्हादय विकली म्हणून. अशें आमी एक धरया साखळे आयल्या म्हणून मातशें ताका भंय बी दिसून की प्रमोद सावंत सारको म्हणून. हय सायबा, आता विकली कोण आशिल्लो मुखेलमंत्री तेन्ना 2007 ते 12? कोण आशिल्लो मुखेलमंत्री? दिगंबर कामत आशिल्लो. तो आज खंय आहा? ताका तुवें माळ म्हयन्यान रातचो हाडलो. तेन्नाचो काँग्रेस प्रेसिडेंट, काँग्रेस सरकार चलयताली म्हणून काँग्रेसीक तो बोट दाखयता. तेन्नाचो काँग्रेस प्रेसिडेंट कोण आशिल्लो? सुभाष शिरोडकर. तो आज कोण आहा? तो आज WRD मिनिस्टर आसा. तेन्नाचो WRD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? फिलिप नेरी म्हणटा तो गेल्या वर्सा ताचो प्रमोद सावंताचो WRD मंत्री आशिल्लो. तेन्नाचो एनवायरमेंट मिनिस्टर कोण आशिल्लो? आलेश सिकेल. तो आतां फुडें मंत्री जावपाचो आहा. तेन्नाचो स्पीकर कोण आशिल्लो? कोण आसलो? ताचो चलो आज प्रमोद सावंताचो नंबर 2 आहा. सो सगळे हे बरोबर आहात. काँग्रेसीन डिसिजन घेवपी लोक सगळे आज प्रमोद सावंता बरोबर आसा. प्रमोद सावंता बरोबर आज सगळ्यांक डिफेंड करता तो मोविन गुद्दीन म्हणतो. ताका साऱ्याक मारिल्लो तेन्ना काँग्रेसीन. तो डेप्युटी स्पीकर म्हणून आसलो. तो आज मोविना हाका मेन डिफेंड करपाक प्रमोद सावंता फुडें रावता. सो हे सगळे लोक हांणी जर म्हादय विकल्या जाल्यार आज तुजे बरोबर आहा. आनी तूं तांकां घेवन ती म्हादय सारकी होलसेल दिवप कशी ते करपा खातीर तूं फुडें सरला. आनी हें करतना ताणें खूब आर्ग्युमेंट घालतालो. तातूंत एक आर्ग्युमेंट असो आहा की हांव एक खंय कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक आशिल्लो. कसलें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन? तें अवॉर्ड जालें तेन्ना स्पीकर कोण आशिल्लो? स्पीकर हो प्रमोद सावंतूच आशिल्लो. म्हणटकच ताका अशें दिसता की फट जर 100 सांगली जाल्यार ती खरें जाता. मागीर तांचे रातचे ते बशिल्ले आसतात ते ट्रोल ते घालतात. हय टाक 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 विजयान तेन्ना कॉंग्रेच्युलेट केल्लें. मागीर असले भाड्याचे बैल मेळटात. सो हांकां सगळ्यांक धरून हाका दिसता की गोंयकार पिशे म्हणून. आनी हे गोंयकारांच्या कानांक घालून आपली आवय परस व्हड आशिल्ली वस्त विकपाक हो फुडें सरिल्लो आहा. आयच्यान म्हादय वाचोवपा खातीर दुसरो जनमत कौल दीस सुरू जाता. म्हादय खातीर ह्या अधिवेशनात सगळे विरोधक एकठांय येवन सरकाराक धारेर धरतले अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन म्हटलां. साखळेत जाल्ल्या सभेत विरोधी पक्ष फुडारी आनी आपाचो आमदार वेन्झी वेगस हांणी म्हादयच्या लढ्या विशीं आपलें मत मांडलें. This is about the people's movement. So today they have got a call. There were several people who threatened them in the name of jobs and whatever. Speaker उलयले मरे. Let's see माय म्हटले तुम राजकारण हम राजकारण करताय. So I don't want to get into those details. We felt very good today. It is the start of the second opinion poll. We together as a united opposition will make sure and corner this government. अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा म्हादयच्या विशयाचेर राज्यपालान उलोवप करपाचो आग्रो धरीत विरोधकांनी सभाघरांत बरोच बोवाळ घातलो. तशेंच सेव म्हादयाची पोस्टरांय सभाघरांत दाखयली. राज्यपालाच्या अभिभाशणांत आडखळ हाडची न्हय अशी समज सभापती रमेश तवडकरान विरोधकांक दिली. पूण विरोधकांनी तांचे म्हणणे आयकून घेतले ना. निमणे मुखेलमंत्र्यान मार्शलांक सांगून विरोधकांक सभाघराचो भायलो रस्तो दाखयलो आनी राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत सभाघराचें कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत केलें. ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार विरोधकांनी केलो.
दुखणून काडल्या मरे आमचें थंय मत आशिल्लें की तामिळनाडूच्या गव्हर्नरान जशें आपलें मत गव्हर्नर जगलेसान उलयलें तशें ह्या गव्हर्नरान आपलें मत म्हादयचेर उलोवपाचें. आयचो टायम्स ऑफ इंडिया दाखोवन दिता की म्हादय म्हणल्यार फक्त मांडवीचेरूच इफेक्ट जावचो ना म्हणून जुवारीचेरूय इफेक्ट जातलो. आनी म्हाका खात्री आहा की ह्या गव्हर्नरान टायम्स ऑफ इंडिया आयचो वाचला. हो जर टायम्स ऑफ इंडिया वाचूंक शकतालो जाल्यार ताजेर ताणें आपलें उलोवंक जाय आशिल्लें. सरकारान दिल्लें भाशण न्ही, सरकारान दिल्लें भाशण कितें आनी आतां चलो साखळी. पूण कितेंय म्हणून हो लोक जेन्ना गोंयचो उठता तेन्ना सरकाराक कितें करचें पडटा तें आमी आज सांजचें दाखयतले. आमी गोंयचे जनतेक एक संयुक्तपणान ऑपोजिशनान कॉल दिल्लो आहा. आमी लोकां बरोबर आहा. लोक पॉलिटिशना बरोबर ना, पॉलिटिशन लोकां बरोबर आहा. आनी हो एक लोकांचो मुवमेंट आपली आवय सांबाळपाक जीवनदायिनी गोंयची जीवनदायिनी जी आहा ती राखपाक एक मुवमेंट सुरवात जाला. त्या मुवमेंटा बरोबर आमी आसा. They are not interested to resolve any issues pertaining to Madai and the welfare of Goa. So together as an opposition we are together, we will raise an issues. You can see जे आज opposition leaderaचो मायक बंद करप हें कितें दाखोवन दिता. ही हुकुमशाही, सालाजारा हुकुमशाही. आमी तेका सांगिल्लें, वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर टू स्पीक ऑन मादय फर्स्ट. द गव्हर्नर आमी रेस्पेदान तेका वी टूक हिम टू द डायस. वी did our duty, but it was the duty of the government to tell the governor then put Madai first on its priority. We asked him to speak on Madai. Before he started speaking, we requested him speak on Madai. He started routine other matters of the government. विरोधी आमदारांनी आयज जे कितें केलें तो राज्यपालांचो अपमान. हाचे पयलीं विधानसभेत विरोधकां कडल्यान अशें कृत्य केन्नाच जावंक नाशिल्लें अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान विरोधकांच्या वेव्हाराचेर टिका केली. दुसरे वटेन मायकल लोबो म्हणटा विरोधक खंय मिडिया मुखार बेश्टो शो करता, तांकां म्हादय विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. पळयात. अरे आमदार म्हाका वेगवेगळे विशय घेवन मेळोंक येत आसता. एसेंब्लीच्या दिसांनी तेंची वेगवेगळी कामां आसता, ती दिसांनी मिटींग वेगळी आसता. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर अशा पद्दतीन विरोधक केन्ना उठून वचना तें मुख्यमंत्र्याचें भाशण न्ही. म्हाका दिसता ह्या पद्दतीचो प्रकार विधानसभेत केन्ना जावंक जायना. तुका दिसना? म्हाका दिसता विरोधकांनी हालीं दे प्लेड टू द मिडिया गॅलरी म्हणटा पळय तरी गोंयकारांक दाखोवपाक. म्हाका उगड आसा आनी तुमकांय उगड आसा. तुमी कितकेच जाण थिंगा येयल्ले आमच्या वांगडा. हे कोण येयल्ले विरोधक सांग म्हाका. तूं कोण येयल्ले? हू हॅड कम ओवर देर? भायर येताना तेणी कितें म्हणलेलें आमचेर फातर मारतले म्हणून. ते तांकां सांग थिंगा वचून पळय कितें केलां तें तेंच्यांनी आनी कोणाच्या टर्मान केलां तें पळय सांग. आनी थिंगासर दोनूय पार्टी एक आहा, रुलींग आनी ऑपोजिशन. As far as diversion of water is concerned, both the parties are together. But हिंगासोर जायना न्हू. हिंगासोर एक पार्टी आहा पळय ती दुसऱ्या वाटेन आहा, दुसरे पार्टी आहा ते म्हणटा आमी ओपोज करता. गव्हर्मेंटा वांगडा कोणूच ना. They are not on one page. See, the opposition and ruling has to be together on this matter. If you want to save Madai, the matter is before the Honorable Supreme Court, and Supreme Court has to decide whether a river can be diverted, whether a river where by putting a nalla or a small rivulet within the river basin can be diverted, because it will not apply only for Goa, it will apply for entire India. साखळेन जाल्ल्या सेव म्हादय सभेत RSSचो आदलो गोंय मुखेली सुभाष वेलिंगकार उलयतना हजर आशिल्ल्या लोकांनी बोवाळ घातलो. सुभाष वेलिंगकारान भाजप सरकाराचेर टिका करीत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार लाचार जाल्यात आनी हे सत्ताधारी पार्टींनी लोकांकूय लाचार केल्यात असो आरोप वेलिंगकारान करतकीच लोकांनी आड्ड्यो मारल्यो आनी वेलिंगकाराक भाशण बंद कर अशें लोकांनी सांगपाक सुरवात केले. म्हादय सभेचो हो मंच खरें म्हटल्यार राजकीय न्हय, तरी लेगीत विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी ह्या मंचार हाजेरी लायली. पूण वैयक्तीक राजकारणा खातीर कोणी ह्या सभेत उलोवचें न्हय अशी लोकांची अपेक्षा आशिल्ली. त्या खातीर लोकांनी वेलिंगकर उलयतना आड्ड्यो मारल्यो आनी निमणे वेलिंगकराक भाशण बंद करचें पडलें. ते 34 आमदार जे आसा तांचे पैकी कितले आमदार आसा ते विचारचेशे दिसता. तातूंत एक गजाल म्हज्या लक्षांत येता, एक ट्रेंड म्हज्या लक्षांत येता.
हांव जाणा कोण अड्डी मारता ते म्हाका खबर आसा. जे म्हाका एक लक्षात अशें येता गजाल की एक लाचारीची परिसीमा आज राजकारणांतल्यान हांगा येवंक लागलेली आसा. लोकांक लाचार केले वता, आमदारांक लाचार केले वता, कार्यकर्त्यांक लाचार केले वता. राजकीय परिमाण सोडून ताचे भायर वचपाची सुद्धा ताक लोकांक आसपाची ना. अशा पद्धतीचे एक ट्रेनिंग हांगा दिले वता काय कितें अशे गजाली ज्यो आसा ह्यो गोंयांत घडटात. तो जावंक जायना. आज आमी सगळे जाण जे एकठांय आयिल्ले आसा आमच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. डिफरन्सीस आसतली, आमची डिफरन्सीस तरेतरेची आसतली. गोंयची वळख आमची अस्मिताय आयज धोक्यान आसा. ही वळख राखून दवरपा खातीर आमकां तांक दिवचे हाचे खातीर शाबू देसाय आनी जॅक द सिकेरा हांच्या पुतळ्या कडेन वचून तांचो आशिर्वाद घेतिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलां. ओपिनियन पोल डे. टुडे इज अ हिस्टॉरीक डे आनी आमी सकाळीं शाबू देसाय जो आमचो हिरो आसलो ओपिनियन पोलाचो आनी जॅक सिकेरा बरे जो आमचो एक फादर ऑफ ओपिनियन पोल आशिल्लो तेजे कडेन आमी गेल्ले ब्लेसिंग घेवपाक. कित्याक आज खरेंच जी आयडेंटिटी गोंयकाराची गोवाज आयडेंटिटी टुडे इज एट स्टेक. जे जॅक सिकेर जावं जायते दुसरे गोंयकार भाव आमगेले जे आमगेले ओपिनियन पोला टायमार जे झगडले गोंयचे पासत आज पोत्तून झगडोंक जाय एक एक गोंयकारान. कित्याक आज जो अन्याय म्हादयचे जाला विदाउट अ फ्लोईंग रिवर वी डोंट हॅव एनी आयडेंटिटी. And this current government is only worried about selling Madai. They are not worried about Goa and Goa's interest. So that is why all the MLAs together, all of us, we went to Jack Sikera, we went to Shabu Desai and seeked his blessing. गोंयच्या 4 खण बिल्डरांक खण सुरू करपाक लेटर ऑफ इंटेंट दिल्या उपरांत पयल्या पावण्याचेर 20% म्हटल्यारूच 43.19 कोटीची येणावळ राज्य सरकाराक मेळ्ळ्या अशी माहिती राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लाय हांणी अधिवेशनाच्या वेळार आपल्या अभिभाशणांतल्यान दिल्या. ह्या 4 खण वेवसायिका कडल्यान सरकाराक 43,000 कोटी येणावळ मेळटली जाल्यार खण चलोवपाक मान्यताय दिल्या उपरांत 15 दिसां भितर ह्या कंपन्यांनी सरकाराक 215 कोटी रुपया दिवचे पडटले. इतले मजगतीं मुखेलमंत्र्यान फुडल्या 3 म्हयन्यां भितून 86 खणीच्या लिजांची ई-पावणी जातली अशी माहिती दिल्या. My government efforts to resume mining have finally borne fruits. I am happy to state that permission is given to auction the dump rejected or which will initiate the process of starting full-fledged mining in the state. A new era has begun for the mining sector in Goa. This is a major step to ensure employment of locals and ending the hardship faced by the mining-dependent workers. 4 iron ore mining blocks have been auctioned, that is 3 in Bicholi and 1 in Sangum Taluka in the first notice inviting tender with an auction premium of 63.55%, 99.25%, 111.28% and 86.40%. The auction process concluded on 21st December 2022. All the successful bidders have made the upfront payment of 20%, that is rupees 43.19 crore. सरकारी तिजोरेंतले 45 लाख रुपया खर्च सच्च्या कामा खातीर हाडिल्ल्यो 2 ट्रक आनी 1 ई-रिक्षा ह्यो गाडयो उपयोगा विणे पडून धुल्ल खायत बसल्या. BS4 इंजिन आशिल्ल्या कारणात ह्या गाडयांचे नोंदणी करपाक मेळना, ह्या खातीर तांचो उपयोग करपाक मेळना. मडगांव नगरपालिकेच्या प्रशासनाक खबर आसून लेगीत मुद्दाम ह्यो गाडयो प्रशासनान विकत घेवन सरकारी तिजोरेक खार घातला असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो रॉड्रिक्सान केला. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या गाडयांच्या उपयोगाचेर बंदी घातल्या उपरांत ह्यो गाडयो नगरपालिकेन विकत कित्याक घेतल्यो असो प्रश्न ताणें केलेलो आसा. आतां ह्यो नव्यो गाडयो स्क्रॅप करच्यो पडटल्यो अशें सावियो म्हणटा. हे प्रकरण म्हणल्यार हे BS4 इंजिन्स जे सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्ले आसा ते इंजिनाचे ट्रक्स 3 ट्रक्स घेतिल्ले मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान आनी ते आज रेजिस्टर जायना
RTO मुखार. सो RTO मुखार जेन्ना रेजिस्टर जायना ते रस्त्यार हाडपाक शकना आनी हें सगळें खबर आसतना म्युनिसिपालिटीन हें सामकें 37 lakhs टोटल 37 lakhs सुमार मोडल्या तेजेर पेमेंट केल्लो आसा ताका आनी आतां ते हेजे मुखार स्क्रॅपा विकपा पडटलें किला कोतान म्हळ्यार इतली सामकी दशा जाल्ली आसा म्युनिसिपालिटीन. आनी हें केन्ना परचेस केल्लें जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हें चलतालें मॅटर चलतालें की BS फॉर इंजीन पोल्युशना खातीर बॅन जावपा आसा तेन्ना आनी तांणी ND नायक ह्या फॉर्मांतल्यान ह्या डिलरांतल्यान हे 3 ट्रक घेतिल्ले. पूण जेन्ना सगळें खबर आहा इवन टू व्हिलर सपोज एक खंयच्या कंपनींतल्यान घेता जे टायमार तूं पेमेंट करता इमिजिएटली ते वाहनाचेर रेजिस्टर जावपा जाय की हो परचेस जाल म्हणून आनी वाहनाचेर रेजिस्टर जावन मागीर तूं केन्ना मागीर तूं RTO मुखार रेजिस्टर कर तुजो नंबर घेवपाक रेजिस्ट्रेशन नंबर. पूण मेन म्हणटा सेल हॅज टू बी रेजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल. वास्को मालांतल्या ट्रकांनी ओव्हरलोडिंग करून कोळसो भरप बंद करूंक ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकारान दिल्या आनी विधानसभेत लेगीत हो प्रश्न आपूण मांडटलो अशें ताणें सांगलां. जाल्यार कावन्सील बसकेत कोळशाचो प्रश्न मांडटले अशें मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान सांगलां. पूण 2-3 दीस CM बिजी उलयल्यान मेवना आज असेंब्लीन मेळटलो तेन्ना ती मिटींग ठरोवन म्हणजे ह्या वीक नाल्यार मॅक्झिमम मंडे ट्युजडे पर्यंत रोड कनेक्टिविटीची आमी खंयचीय गोश्ट इल्लीगल आसा ते वास्कोन होवन दिवचे ना कित्याक हे सगळे ट्रक वास्कोन सुरूच वता वयल्यान गांधीनगराकसून आनी तेवटेन रहदारी खूब आसता. सो स्पिलेज जावपा जायना जाल्यार ती कवरींग सारकें आसपा जाय ओवरलोडींग जावपा जायना कित्याक ओवरलोडींग जातकूच खुबश्यो हातूंत गोश्टी निर्माण जाता ओवर स्पीड खूब जाता. सो फाल्यां नाल्यार परवा हें कॉलिंग अटेन्शन हातून येतलें आनी बाकीच्योय इलिगेलिटी थोड्यो वास्कोन चल्ल्या ताजेरूय आमी हे घालतले. ओवरलोडिंग जाता आमी ते इलिगल ते आमी आतां एम्बुलन्स सांगलेलें आहा की ते आमी बंद करतले. हें बंद जावपाकूच जाय. ओवरलोडिंग ट्रान्सपोर्ट असो घेवपाचो न्ही कित्याक ओवरलोडिंग ते इलिगल ते एम्बुलन्स सांगलेलें आनी बंद करतले म्हणून मिटिंगेन डिस्कस जातलें. नेक्स्ट मिटींग आसता DOPचे घेतले. कावन्सील जेन्ना जेन्ना चेअरपर्सन हांव फर्स्ट रेजोल्युशन घेवपी मनीस की गोल पोल्यूशन जाता ते बंद करपाचें. हांव जाल्यार सदांच फॉर आसतलो बंद करपाक. म्हाका हांव गोल पोल्यूशन नाकाच म्हणटलो. ओवरलोडिंग जाता जाल्यार ते सारकें रॉंग आहा आनी हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक्शन घेवपाकूच जाय. एकमेकांक सहकार्य करप हो सहकारी क्षेत्राचो मुळावो भाग आशिल्ल्यान सरकारी क्षेत्रांत वावुरचे आनी चडांत चड सामान्य लोकांक फायदो जावपाचे हेतान आपलो विस्तार वाडोवचो. सध्या सहकारी क्षेत्रांतल्या बँकांचे व्याज दर 10% परस चड आसा. हो व्याज दर 10% वयल्यान सकयल उणो केलो जाल्यार ताचो फायदो सामान्य लोकांक जातलो. देखून ताचो विचार करचो पडटलो अशें सहकारी मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें 4थे 70 सहकारी संमेलनाक आवाहन केलें. ह्या वेळार पोरयेचे आमदार देविया राणे आनी सहकारी क्षेत्रांतले अधिकारी हाजीर आशिल्ले. पिळण उद्देगीक वसणुकेंतल्या बर्जर पेंट कारखान्याक लागिल्ल्या उज्याची चवकशी करपाक जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षते खाला समिती नेमिल्ली आसा. कांय दिसांनी अहवाल मेळटलो अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलां. इन्व्हेस्टिगेशन टीम अपॉइंट जाली अंडर द कलेक्टर 5-6 जण मेंबर्स घेतल्या. ते रिपोर्ट आपलो सबमीट सो आतां शिफ्टिंग करया म्हणून मागला कितें तरी. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो मेंबर आसा ताजे उपरांत IDC मेंबर आसा हे सगळे जाण आनी तो रिपोर्ट येयल्या उपरांत ताचो सगळ्याचो विचार जातलो. तेंच्यांनी मेळ्ळे बाय आनी हे ते हांवें ऑलरेडी WRD आनी हेका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां तेजे बाय क्लिनींग करपाक लायले सद्या टायमींग. तिलेन पंचायत आख्खी येयल्ली कांदोली पंचायत आख्खी येयल्ली टू टेल द चीफ मिनिस्टर that this factory needs to be relocated because this is touching the village, the boundary of Saipe. Within 50 meters the houses are there. So this is the second time असलो व्हडलो उजो लागला. आदी दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान आहले ते कुंडाई थिंगासरूय उजो लागला. So that factory is somehow this thing like a turpentine असो आनी कसले chemicals असो ते स्टोरेजान thousands and thousands lakhs of liters स्टोरेजान आसता बेजमेंटान. सो ते केन्नाय उजो लागूंक शकता. वॉटर इज कंटॅमिनेटेड. ऑल वेल्स आर स्पॉइल्ड. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर केल्ले आहा ते येतले सॅम्पल्स व्हरपाक येयल्या थोडेसो तरी येयल्या सॅम्पल आनीकूय ते कारवाई स्टार्ट करपाचें आहा. आमी रिक्वेस्ट केल्या CMाक ते कंपनीक हाडून एक मिटींग जावची की दे शूड रिलोकेट और
do some other this thing industry over there and not this hazardous are they. सरकारान आश्वासन दिवन लेगीत 2016 सावन 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे अजून गोंयांतल्या पंचायत कर्मचाऱ्यांक पावूंक ना. सोमारा गोंयांतल्या 192 पंचायतींनी काम करपी 800 कर्मचाऱ्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून सगळ्या पंचायतींत काम करपी कर्मचाऱ्यांक 7व्या पगार आयोगाची शिफारस बेगोबेग चालीक लावपाची मागणी केली. तशेंच दुबळ्या पंचायतींक आर्थीक मजत, कर्मचाऱ्यांक पेन्शन आनी ग्रॅज्युटी दिवप आनी हेर मागण्यो घेवन पंचायतीचे कामगार आझाद मैदानाचेर जमले. या सरकाराकडे डिमांड ना. या सरकाराकडे आमची मागणी आसा की आमकां सगळ्यांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो. ह्या राज्याचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत आणि पंचायत मंत्री भोमानीज माविनबाई गुदिनो 3 महिने पयलीं आमच्या कॉन्फरन्साक आयिल्ले दोगूय आनी दोगांयनी थंय जाहीर केल्लें की आमी ताबडतोब 7वो वेतन आयोग लागू करता. 2016तल्यान हो आमकां लागू करपाक जाय आनी एरियर्साच्या बाबतींत आमी सांगलेलें की हेजेर आमी डिस्कशन करुया, पूण आमकां ताबडतोब तो इम्प्लिमेंट करचो. आज 5 महिने जाले आमी डायरेक्टरा कडेन, सेक्रेटरी कडेन, सगळ्या कडेन मिटिंगो घेतल्यात, पूण आजून पर्यंत हो लागू करपा बद्दल कोण कांयच उलयनात. आज आमी पणजे शहरांत आयला. आमची प्रमुख मागणी आसा की आमकां 7वो वेतन आयोग लागू करचो. आमच्यो ज्यो ट्रान्सफरी ज्यो आसा खंयच्याय ग्रावंडाचेर त्यो बंद करच्यो. कॉमन केडर करात. पंचायती वायज जे तालुका वायज ज्यो पंचायती येता तेंचो कॉमन केडर करचो. प्रॉपरली आफ्टर ऑल डिस्कशन करचो आनी मागीर ट्रान्सफरी करपाकूय कामगाराचो विरोध ना, कारण गोंय ल्हान. पूण तालुका वा पंचायतींनी ट्रान्सफर जातात. कित्याक खुबश्या फावटी म्हणटा की आमी ट्रान्सफरीक ओपोज करता. ओपोज करिना, पण सूड बुद्दीन कांयच कारण नासतना सूग मोठो ट्रान्सफरी करूं नाकात. आमचे कांय कामगार रिटायर जाल्यात, तांकां आजून पेन्शन मेळना 5-5, 6 वर्सां. हालींचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर जेणे आयला ताणें कांय कामगारांक इमिजिएटली काम करून लागू केला. सो आमचें म्हणणें आसा सरकारा कडेन, ज्यो विकर पंचायती आसा गोंयांत तांकां फंड टायम टू टायम दिवचो. फंड दिवपाची येणावळ आसा ऑलरेडी, पूण तो टायम टू टायम दिवचो. म्हणटकूच जे कामगार रिटायर जाल्यात तांकां पेन्शन आनी ग्रॅज्युटी वेळोवेळी मेळटली. आनीक हें आसा आमचो की आमकां ज्यो सवलती ज्यो आसा 7व्या वेतन आयोगांत त्यो लागू करच्यो. थकबाकी बद्दल उलोवणी करची आनी हें जाता तितलें बेगीन करचें. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचे. हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.